डॉक्टर म्हाका सांगा की नाव वी आर टॉकिंग अबाउट कॅन्सर ट्रिटमेंट पास्ट प्रेझेंट आणि फ्युचर इन शॉर्ट कॅन्सराचे उपाय काल कशे आशिल्ले आज कितें इम्प्रुवमेंट जाला सबस्टेन्शियल आणि फाल्यां कितें जावं शकता. ओके सो बेसिकली चडशे केसीस आमच्या कडेन येता ते मिडल नाल्यार लेट स्टेजीचेर सो दे वील रिक्वायर युजली अ कॉम्बिनेशन लागतलो तांकां ऑपरेशन सर्जरी किमोथेरपी रेडिओथेरपी एनी टू समटायम्स ऑल थ्री व्हेरी रेअरली पेशंट असो येतलो जो सामको पयली स्टेजीन आयला सो ताका युजली आयदर एनी वन ऑफ तातूंत सुद्दां क्युअर जाताच आनी जे स्पेसिफिकली ब्लड कॅन्सर बी आसा ते युजली दे आर क्युअर्ड बाय किमोथेरपी. तर आमकां हांगा खबर आसपा जाय की ऑल कॅन्सर्स आर डिफरंट. नो वन कॅन्सर इज सिमिलर टू द सेकंड कॅन्सर. आता अमक्या मनशाक ऑपरेशन कॅन्सरा लागून ऑपरेशन केलें मागीर किमो दिले हाचो अर्थ असो न्ही की दुसऱ्या मनशाकूय तेच जातलें. इनफॅक्ट सेम कॅन्सर दोन मनशां मदीं इट इज डिफरंट. आता उदाहरण आमी ब्रेस्ट कॅन्सरचें धरलें सो ब्रेस्ट कॅन्सर इन वन पर्सन विल बी डिफरंट बिकॉज तातूंत पॅथॉलॉजी आसा जे आमकां मायक्रोस्कोपा पोवना दिसता जो हॉर्मोन स्टेटस आसा पेशंटचें वय आसा हाका लागून आमकां केन्ना केन्ना दिसता की स्टेज 3च्या ब्रेस्ट कॅन्सराकूय आमी केन्ना केन्ना पयलीं ऑपरेशन आनी मागीर किमो दिता आनी स्टेज 2च्या कॅन्सराक आमी पयलीं किमो आनी मागीर ऑपरेशन करता. सो दिस हॅपन्स. सो बेसिकली इन अ कॅन्सर एवरी ट्रिटमेंट शूड बी टेलर मेड फॉर द पेशंट. पेशंटाक कोण ट्रिटमेंट धरता. आता एडवान्सीस कशे आसा की हय कॅन्सर बऱ्याच एडवान्स जाला ट्रिटमेंट बऱ्याच इम्प्रूव जाला सर्वायवल रेट खूब इम्प्रूव जाला. तर एका टायमार अशें आशिल्लें की कॅन्सर म्हणटा लोक म्हणटाले की हय कितें ऑपरेशन करून काडून उडयात आयुश्य वाडया ह्या उपरांत तो पेशंट कसोय उरो फक्त आयुश्य वाडया बट दिस हॅज चेंज नाव. आतां आमचो फोकस कितें आसा हय आयुश्य वाड्यांतलेच आमी इन एडिशन पेशंटची क्वॉलिटी ऑफ लायफ कशी आसा पेशंट सॅटिस्फायड कितलो आसा कितलो हॅपी आसा आमी ते सगळे पळयता. उदाहरण दिवपाचें म्हटल्यार जाल्यार ब्रेस्ट कॅन्सर आतां 100 वर्सां पयलीं 50 वर्सां पयलीं सुद्दां अशें आशिल्लें की ब्रेस्ट कॅन्सर जालो काय एका सायडीची छाती काडून उडोवप. आतां इन अर्ली केसीस स्पेशली वी कॅन जस्ट रिमूव द ट्युमर आनी जे एडवान्स ट्रिटमेंट आसा तातूंत आमकां सामकें अशें उत्कृश्ट कॉस्मेटीक रिजल्ट दिवन पेशंट कॅन लिव अ नॉर्मल लायफ बिकॉज खुबशे पेशंट आतां यंग आसात ज्यांची फॅमिली सुद्दां कंप्लीट ना हू आर लायक एक्टर्स अँड working people. So cosmetic is there and it has the same outcome as your radical surgery. दुसऱ्या म्हटल्यार सर्विक्स कॅन्सर एका टायमार अशें आशिल्लें की सर्विक्सचो कॅन्सर जालो म्हटल्यार पिशवी काडून उडयात नाजाल्यार किमो रेडिएशन द्या म्हटल्यार चान्स ऑफ प्रेग्नन्सी इज प्रॅक्टिकली झिरो. आतां इन अर्ली स्टेजीस वी कॅन सेव द युट्रस पिशवी वाचून पेशंटाक आमी चान्स दिवं शकता प्रेग्नंट जावपाचो बिकॉज हे सुद्दां पेशंट खुबशे फावटी यंग असतात. सेम विथ हातापायचे कॅन्सर सार्कोमाज बोन ट्युमर्स एका टायमार आमी एम्प्युटेशन करताले म्हणजे पाय हात कापून उडयताले पेशंट हँडिकॅप जालो बट नाव आता जे किमो बरें जाला रेडिओथेरपी बरें जाला इम्प्लांट्स आयला प्लास्टीक सर्जरी इम्प्रूव जाला वी कॅन सेव द लिम्ब. लॉट ऑफ न्यू थिंग्स